देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब सांगी जिविताचो मोगान गेली पेडोळेचो बापा तुझे उतर मागता मोगान तुका जिवीत वोपता बापा तुझे उतर मागता मोगान तुका जिवीत वोपता। मागीर पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप। प्रितीच्यानो, ह्याच तारणाक प्रवादी रावताले आनी ताचेच सोदीक लागलोले आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या विशीं तांणी बाकितां केलीं। क्रिस्तान कोश्ट सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमा मेळची आसली हाची खबर तांचे सोवें आसलोल्या क्रिस्ताच्या आत्म्यान आदी फुडेंच सांगून दवरली आनी हें सगळें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें तें सोदूंक काडूंक वावुरलें। तो संदेश आपणाचेच खातीर न्हय पूण तुमचे खातीर ते परगडटाले म्हूण देवान तांकां कळीत केलें। जे कोण स्वर्गांत थावन धाडलोले पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां आतां शुभवर्तमान परगडटात तेय तोच संदेश तुमकां परगट करतात। देवदूत लेगून आशेन ताची ओळख घेवंक सोदतात देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करात, चोत्राय धरून चलात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जी तुमकां कृपा मेळटली तिचेर पूर्ण विस्वास ठेवतात। सत अडकनासल्यात तेन्ना तुमी चलतल्यात तें वंदवण्या प्रमाणे चलूं नाकात पूण खालती पालक भुरगीं जायात। जाणें तुमकां आपयल्यांत तो पवित्र देखून तुमी तुमचे चालीन पवित्र जायात कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात। देवाचें उतर हें। देवाचे व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगट केली। सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली ओत्सुऱ्या उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली। जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगट केली। इस्रायलाचे कुळीताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगट केली। राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली। जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगट केली। शेकान शेक प्रिथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली। आखे प्रिथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां गोडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड। जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगट केली। उद्गार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवाजता कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले। मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय आमी सगळें सांडून
तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वा शेतां बाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत धुमाळ्या बरोबर तो घरां दारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां एका एक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाची जिवीत जडटलो. पयलीं आसात ती सोबार जाणां निमाणी जातली, निमाणी आसात ती पयलीं जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ पेद्र भाशेन जेजूक आमची काळजाची भावना उक्ती करूंक फाटीं सोडची न्हय. पळे आमी सगळे सांडलां आनी तुजो पाटलाव केलो. नीज पाटलावदार खुर्साची लोजेची वाट चलता आनी धुमाळोय भोगता. जेजूचो पाटलाव हांवें करप हाचो अर्थ म्हाका कितें? पाटलाव करतना कितें जायत हांवें जेजू खातीर सोडून दिलां? एकाक 100 इनाम, ताचो मोग, संतोष, दादोसपण, ओतम्याची शांती, वरिश्ट पवित सोबेची वांगडी हें हांवें अणभवलां काय? तरूय हें इनाम जावन आसा देवाची देणी आमकां आनी न्हय आमचो हक. पयल्या क्रिस्तांवां भाशेन आमच्या समुदायांनी आमची खाजगी देणी एकामेकाशी वांटून आमी हें सहभागेलीपण अणभवलां काय? कित्याक सगळीं आमी देवाची आपल्यो मूळ जबाबदाऱ्यो सोडून दिनवासतना सगल्यांच्या बऱ्या खातीर उपकारतले. उदारपणाचें जिवीत जिवन देवाचें राज बांदून हाडुया. तेन्ना जेजू म्हजेशी उलोवन म्हाका दिनवासतलो आनी आपलो व्हड इनाम बासायतलो. ह्या संवसारांत तशेंच संवसार सोंपल्या उपरांत सासणीक जिवीत दितलो.